नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिन आणि ओकार हांव संजना काणीकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। राज्यांत गरमी वाडटा। फुडल्या 2 दिसांत चडांत चड तापमान 34 ते 35 अंश उरपाची शक्यताय हवामान खात्याचो अदमास। आल्तीन आनी ताळगांव रुटावेल्या स्मार्ट बशींनी कंडक्टर नाशिल्ल्यान प्रवाशांचे जातात हाल। कदंबाच्या कॅशलेस सिस्टमीक लागून चडशे प्रवाशी खाजगी बशींनी वचपाक दितात प्राधान्य। जुनसवाडो मांद्र्या कारीन धपको दिल्ल्यान एके बायलेक आगताक मरण। मांद्रे पुलिशेन कार चलोवपी दिल्लीच्या तरणाट्याक केली अटक। खुनाचो गुन्यांव नोंद। 2 दिसांच्या शियाळ्या अधिवेशना उपरांत मार्चांत जातले 3 दिसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन। 3 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनाक लागून विरोधक फुर्योज, सरकाराचेर टिका। मडगांव बनावट कागदपत्रांच्या आधाराचेर लग्नाच्यो नोंदणी। दक्षिण गोंय वकील संघटनेन केल्या खोलायेन चवकशेची मागणी। बोटीचेर कामाक लायता म्हूण कावरे केपेच्या मयूर देविदासाक वास्कोच्या मनशान घातली 7 लाखांची तोपी। मयूराच्या मडगांव पुलिशेन कागाळी। आता खबरो विस्तारांत। फाटले कांय दीस राज्यांत गरमी वाडत आसा। कमाल तापमाना सयत किमान तापमानांत वाड जाल्ल्यान गरमी सोसूंक जायना। शेनवारा पणजे चडांत चड 34.5 अंश जाल्यार उण्यांत उणें 26.3 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली। मोरगांवांतले चडांत चड तापमान 34.1 अंश जाल्यार उण्यांत उणें 25.6 अंश सेल्सियस असले। राज्यांत 23 ते 26 मजगती चडांत चड तापमान 34 ते 35 अंश उरपाची शक्यताय आसा। मजगती सकाळी आनी सांजवेळा कांय सुवात्यांनी दव पडपाची शक्यताय आसा। जुनसवाडो मांद्र्या वेगान वचपी गाडयेचो धपको लागून मॅरिफेलीट फर्नांडीस हिका जाग्यारूच मरण आयले। गाडी चालकाक मांद्रे पुलिसांनी अटक केलो। कार चलोवप्यान मुद्दाम जावन अपघात केला असो दावो थळाव्यांनी केला। पुलिसांचो तपास सुरू आसा। गोंयांत अपघाताचे सत्र चालूच आसा। जुनसवाडो मांद्रे वेगान वचपी दिल्ली पर्यटकाचे कारीन रस्त्या कुशीक उबी राविल्ल्या एका बायलेक धपको दिवन पळ काडली। ह्या अपघातान मॅरी फिलिस फर्नांडीस ह्या बायलेक जाग्यारूच मरण आयले। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। सुण्या वयल्यान जाल्ल्या वादा लागून तांच्यांनी मुद्दाम जावन हो अपघात घडोवन हाडलो आसूंये असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायलो। इकराच्या टायमार दिल्लीचे ट्युरिस्ट ते रेगुलर हिंगा येवपी बिचार वचपी, बट हिंगा आमचो जो डेजमॉन आनी जोझफ म्हणटा प्रायवेट हाऊस आनी हिंगा तेंची मामी आडसरां विकताली। हिंगा दिसता तुका एक मिनट ओके हे स्टँड तेजे। सो हे जे ट्युरिस्ट जे बिचार भोंवपाक येता पळय ते सुण्यांक घेवन येताले। तेंचो एक सुणो आसलो आनी तेचे लोकल 2 सुणे आसले हिंगा बांदलेले। ओके सो तेंची सदांच सुण्यांची झगडी आदी 2 फावटी जाल्यान आनी तांकां रिक्वेस्ट केलेले की हिंगा तुमी सुण्यांक घेवन येनाका म्हणून, कित्याक आमचे घरांतले सुणे आसात। सो आयज तेंचे आर्ग्युमेंट जालो आनी तेची कोण आतां पळय जो मर्डरर आहा पळय, हांव ताका डायरेक्ट मर्डरर म्हणटा, कित्याक तेणें गाडी डायरेक्ट आमचे ते मारिया फर्नांडीस आहा पळय तेचेर वयल्यान चडोवन सुमार 10 मीटर तिका मुखार घेवन गेला। ओडी दिल्यान म्हणजे हय, ओडूच घेवन गेला गाडयेच्या व्हिलार। डायरेक्ट तेणें गाडी थिंगा स्टार्ट मारल्या, आपले फॅमिलीक घातला आनी तिका डायरेक्ट मारून तो फूल स्पिडीन गेला। ताचे पयलीं तेची जी मामी आहा तेणें ही ती आमची मारिया फर्नांडीस आहा पळय तिका केंसांक धरून हिंगा ही जमनीर उडयल्ली आनी जमनीर पडलेली। चेड्याचो एक हात इंजर्ड आहा, जोझफ म्हणटा तो हात इंजर्ड आहा, सगळ्यांक खबर आहा। सो ताका उखलपाक जायना आसली। ती अंदू मामा एक तिका येवन हेल्प करून कोदेली धरलेली हिंगा। सो हे वाटेन ती उबी आसली, कोदेली बसलेली आनी मीन वायल आमचो एक स्टँडली म्हणून आमचो एक भाव हिंगा उबो आसलो, ताका एक्सप्लेन करपाक ती उबी रावल्ली। सेम टायमार ती कार जेणे आपणाची फॅमिलीक भरली, गाडयेन भरलो आनी फूल स्पिडीन येयले आनी तिका घेवनूच गेलो। आनी तो स्टँडली आसलो ताका घेवन वचपाक ताणें उडी मारली सायडीन आनी तो सेफ जालो, नाल्यार ताकाय तेची मर्डर आसतलें आनी फूल स्पिडीन तो गेलो आनी डायरेक्ट पुलिशेन वचून बसलो। आयज त्या पुलीस स्टेशनार सुण्यांक घेवन भितर आसा। हांव नोको आतां कितें जातलें केस रजिस्टर करपाक आमी लायल्या, विटनेस बी आमचे सगळे आसात। म्हाका दिसता आमच्या पुलिसांनी बरी एक्शन घेवन हो एक लेसन दिवंक जाय ट्युरिस्टांक
की टुरिस्टान कायदो हातीन घेवप ना. ही मुवी टायप जाला. ही एक लेडी उबी आहा आनी तिका डायरेक्ट व्हरप अशें न्हू की बारीक वस्त. निवृत्ती शिरोळकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 2 दिसांच्या शियाळ्या अधिवेशना उपरांत आता मार्चान 3 दिसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जातले. 24 ते 26 मार्च अशे 3 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन जातले. 3 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनाक लागून विरोधक चाळवल्यात. 2 दिसांच्या शियाळ्या अधिवेशना उपरांत मार्च महिन्यात 3 दिसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जातले. गेल्या महिन्यात 6 आणि 7 फेब्रुवाराक शियाळे अधिवेशन जाल्ले. अधिवेशना पयलीं कामकाज सल्लोगार समितीचे बसकेत विरोधकांनी 2 दिसांच्या शियाळ्या अधिवेशनाक लागून हरकत घेतिल्ली. उपरांत विधानसभेतूय ह्या 2 दिसांच्या अधिवेशनाचो मुद्दो बरोच गाजलेलो. पूण तेन्नाच सरकारान मुखारले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चड दिसांचे आसतले म्हणून विरोधकांक थारायल्ले. पूण हेय फावट 3 दिसांचे अधिवेशन दवरला. ते 24 ते 26 मार्च हे मजगती जातले. जानेवारी म्हयन्यान जेन्ना शियाळी अधिवेशन जालें तेन्ना विरोधकांचो असो बोवाळ असो आशिल्लो की शियाळी अधिवेशन जें आसा तें फक्त 2 दिसांचें केल्ल्यान तेणी सरकाराचेर खूब असो राग असो व्यक्त केल्लो. कित्याक एक दीस जो आसता तो गव्हर्नराची स्पीच आसता आनी एक दिसाचें जें कामकाज आसता तितून गोंयचे जे इश्यूज आसतात ते सारके मांडप जायनात असो विरोधकांचो आवाज आशिल्लो. पूण ह्याच फाटभुंयेर आयज जेन्ना बजेट सेशन जेन्ना अनाउन्स जाले तेन्ना अशें येयलें की फक्त 3 दिसांचे बजेट सेशन आसतलें. तितून फर्स्ट दीस जो आसा तो गव्हर्नराची स्पीच आसतली. तशेंच जो तिसरो दीस आसा तेन्ना सो अशें हे 3 दिसांचे हे जे असेंब्ली सेशन आसतलें. पूण एक मजेची गजाल म्हटल्यार अजून पर्यंत हेजेर विरोधकान कोणेच असो आवाज काडलेलो ना. विरोधक सदांच म्हणटात की अशें 2 किंवा 3 दिसांचे असेंब्ली सेशन आसलें जाल्यार तितून गोंयकारांचे जे प्रश्न आसात ते सरकाराक विचारूंक पावनात म्हणून. जाल्यार हे जे 3 दिसांचे असेंब्ली सेशन आता जे बजेट सेशन आसा तितून विरोधक कितले अशे प्रश्न विचारतले आनी कितले अशे जापो मेळटल्यो हे पळय सारकें आसतलें. आनी तशेंच आजून पर्यंत तरी आमी कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो. जे विरोधी पक्षांचे जे फुडारी आसात तांकां आमी कॉन्टॅक्ट करपाचो ट्राय केलो. पूण ते आजून पर्यंत हेजेर कांय उलोवंक सोदिनात. सो हे जे आयची जी अपडेट आसा ती अशी आसा जे बजेट सेशन आसा जे मार्च म्हयन्याचे 24, 25 आनी 26 ह्या 3 दिसांक जावपाचें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. मडगांवच्या सब रजिस्ट्रार कार्यालयात बनावट कागदपत्रांच्या आदाराचेर लग्नांच्यो नोंदणी करतात म्हूण उक्ताडार आयला. तशेंच बनावट दाखले हेर कामां खातीर वापर करतात. ह्या प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन सब रजिस्ट्रारा कडल्यान कागाळी केल्या उपरांत गुन्यांव नोंद केला. तशेंच बनावट दाखले दिवप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी दक्षिण गोंय वकील संघटनेन केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मडगांवच्या सब रजिस्टर कार्यालयात बनावट राबित्याच्या प्रमाणपत्राचो वापर करून लग्न नोंदणी प्रक्रिया सुरू आसा. लग्नाची नोंदणी करपा खातीर दोगांय मदलो एकलो गोंयचो रहिवाशी आसूंक जाय आनी राबितो प्रमाणपत्र दिवचें पडटा. पूण कांय जाण चुकीच्या हेतून बनावट राबित्याच्या दाखल्याचो वापर करतात. हें बनावट राबितो प्रमाणपत्र एजंट जारी करता. पुरावो दितना ते वकील आशिल्ल्याचें नाटक करतात. ह्या प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन सब रजिस्टरा कडल्यान कागाळी केल्या उपरांत दुबावितांचेर गुन्यांव नोंद केला. बनावट दाखले दिवपी दुबावितांचेर खर कारवाय करची म्हूण दक्षिण गोंय वकील संघटनेन मागणी केल्या. सगळ्यांक खबर आसतलें की फाटीं आमी असोच एक इश्यू घेतिल्लो पळय ऑन म्युटेशनाक. हे सगळे टाउट्स जे आसा पळय हे सगळे त्या बिल्डिंगेन भोंवतात आनी लोकांक मिसगायड करतात आनीक लोकां कडल्यान पयशे उबारतात आनी दे आर डुईंग ऑल दीस म्युटेशन फॉर्जरी एंड ऑल दोज थिंग्स. अशेच हे टाउट्स पयलीं बोगस सेल्डिडा करताले. सो आतां ते स्टॉप जावन दे हॅव नाव कॅप्चर्ड दीस मॅरेज रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दोज प्रोसेस. थंय आमकां अशें दिसून आयलें की हे सगळे जे आसा पळय टाउट्स जे आसा पळय थंय ते कितें करतात दे डू ऑल दीस फेक रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स अदर सर्टिफिकेट्स ते अपलोड करून मॅरेज रजिस्टर करतात. असो तुमकां सगळ्यांक याद जातलो फाटीं जेन्ना एक मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो की सब रजिस्ट्रेशन खुबशे रॉंग डुईंग जातात. तातूंत ही वॉज फिलींग दॅट देर आर सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम एडवोकेट्स ऑल्सो वीच इज अ रॉंग स्टेटमेंट वीच वॉज मेड बाय हिम. बिकॉज वॉट हॅज हॅपन्ड जालां कितें की हांगा जें दिसता लोकांक दिसता कितें व्हायट शर्ट मनीस केन्ना घातलो आनी ताणें 2 फायली हातीन घेतली म्हूण तो आदोगाद न्ही.
हे लोकांचे गैरसमज आसा. लोकांक दिसता की ते व्हायट शर्ट घातिल्लो मनीस हो सदांच आदोगाद म्हणून ते हे टाउट्स आसा पळय हे एडवांटेज घेतात. व्हायट शर्ट घातले म्हणटकच तसो आदोगाद न्ही. सो दे क्रिएट एन इम्प्रेशन दॅट दे आर एडवोकेट्स आनी हे सगळे फेक डॉक्युमेंटेशन करतात आनी लोकांक मिसगायड करतात. हाजेर आमी विचार करपा जाय. दुसरे प्रश्न आसा तो सब रजिस्टर ऑफिस जेन्ना एक कंप्लेंट करता आनी पुलीस एक्शनूय घेना ताजेर कळटा की तांकां हांकां सगळ्याक एक पॅट्रोनेज मेळटा कोणा कडल्यान तरी. See, what we have to see is, being advocates, we are governed by our own rules. We have got our ethics. So we do not involve in all these things. पण असे हे कितें करतात हे टाउट जे आसा पळय व्हायट शर्ट घालतात 2 फायली घेतात थंय भोंवतात त्या आख्खे बिल्डिंगेन. त्या बिल्डिंगेन इतलेशे टाउट्स भोंवतात की दे आर इन्वॉल्व इन ऑल दीस फेक थिंग्स वीच आर गोईंग ऑन इन द मार्केट. इनिशियली ते कॅप्चर्ड म्युटेशन, पयलीं बोगस सेल डिडां जाली, मागीर आतां मॅरेजीचेर ते भोंवतात, ते पार्टिशनूय करतात म्हण आयकलेलें आसा. सो दीज आर द थिंग्स वीच वी हॅव टू टेक केअर ऑफ दॅट. बेगींतल्यान बेगीन क्विक एक्शन घेवपाचें. दे शूड बी बुक्ड एंड दे शूड बी ऑफेन्स आय थिंक वॉज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ओवर देर बिकॉज आय वॉज नॉट गेटिंग एनी डिटेल्स अबाउट दॅट. पण आमकां जे RTIन जे मेळ्ळा पळय तर आमकां फूल डिटेल्स मेळिल्ले आसा कोणे कितें कितें केलां ते. वेर सब रजिस्ट्रार इज ऑलरेडी लॉज अ कंप्लेंट. सो वी रिक्वेस्ट क्विक एक्शन टू बी टेकन अगेन्स्ट. बनावट दाखले दिवन लग्नाची नोंदणी करपाचे प्रकारांक आतां परत तकली वयर काडपाक लागल्या. कांय दिसां पयलीं मडगांवच्या सब रजिस्ट्राराक जेराल्ड वेटमॅन ह्या लोटलेच्या मनशान असोच बनावट रहिवासी दाखलो दिलो आनी तो सब रजिस्ट्राराच्या नजरेक आयलो की हो दाखलो आसा हो बनावट आसा. ताजे नंतर मडगांवचे सब रजिस्ट्रारांतले अधिकारी सूरज वेर्णेकार हांणी रोखडीच फातोड्ड्या पुलीस स्टेशनान कंप्लेनी रजिस्टर केल्ली. आनीक जेराल्ड हो आसा हो लोटलेचो आसा. ताणें नीता दाकोस्ता हाजे कडेन लग्न करपाचें आशिल्लें पूण जो रहिवासी दाखलो दिल्लो तो बनावट आशिल्ले कारणान ताजेर फातोड्डे पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन रजिस्टर जाली. हें प्रकरण इतल्याचेरच थांबना. हें प्रकरण आमी कांय एक वर्सभर जर फाटीं गेले जाल्यार अशेंच सब रजिस्ट्रां भितर मडगांवच्या सब रजिस्ट्रां ऑफिसां भितर 6 जाणांचे अशे दाखले जे आशिल्ले वेगवेगळे तरेचे ते मातशे संशयीत रित्या दिसले म्हणून सूरज वेर्णेकार जो अधिकारी आसा ताणें हाजी पडताळणी केली आनी ताका कळून आयलें की हे सगळे सही आसात हे बनावट आसा. तातूंतले 3 दाखल्यांचेर एकूच सिरियल नंबर आशिल्लो. हाजे वयल्यान हें सामकें सिद्ध जालें की हे दाखले बनावट आसात. ताणें तेन्नाच रोखडीच फातोड्डे पुलीस स्टेशनाक कागाळी नोंद केली. पूण फातोड्डे पुलीस आतां 1 वर्स जालें तरीकय हे जो कोण दाखले करून दिता बनावट दाखले ताका धरपाक अजून पर्यंत शकले नात. ह्याच इतले मजगतीं वकील संघटनेन काल दक्षिण गोंयचे अधीक्षकां कडेन एक कागाळ नोंद केल्ली आसा आनी तांणी त्या आपल्या कागाळीक म्हणलां की बेगींतले बेगीन ह्या जो प्रकरणाक कोण गुंतला बनावट दाखले करता ताचे प्रकरणाक गुंतला ताका अटक करची. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग कुमलकनेकर. नोकर भरती घोटाळो ताजो आसतनाच नोकरेच्या हायसान लाखांनी रुपयांची टोपी घालपाचो आनीक एक प्रकार उक्ताडार आयलो. कावरे केपेच्या मयर देविदासाक बोटीचेर कामाक लायता म्हूण सांगून कॅप्टन स्टर्नी जॉर्जोन सुमार 7 लाखांची टोपी घाली. मयुरान स्टॅनी यार्ड पुलिशेन कागाळ नोंदयल्या. पळयात पुराय बातमी. नोकर भरती घोटाळो ताजो आसतनाच विदेशांत कामाक लायता म्हूण सांगून लाखांनी रुपयाची टोपी घालपाचे आनी एक प्रकार उक्ताडार आयले. वास्कोच्या कॅप्टन स्टॅनी जॉर्जान कावऱ्या केपेच्या मयूर देविदासाक सुमार 7 लाख रुपयाची टोपी घातली. एजंटान मयूर देविदासाक मेक्सिकोत बोटीचेर कामाक लायता म्हूण सांगिल्लें. देखून मयुरान आपलें काम जाता म्हूण स्टॅनीक 7 लाख रुपया दिले. पयशे घेतल्या उपरांत स्टॅनीन मयुराक मुंबय धाडलो. मुंबयच्यान ताका टर्की इस्तांबूल धाडलो. इस्तांबुलाच्यान मयूर मेक्सिकोक पावलो. पूण मेक्सिको विमानतळार देवल्या उपरांत डॉक्युमेंट आनी बोटीचो फटीचो पत्तो पळोवन ताका धक्कोच बसलो. आपली फटवणूक जाल्ल्याचें ताच्या लक्षात आयलें. मेक्सिकोच्यान आपल्याक डिपोर्ट केल्ल्याचें मयूर सांगता. म्हाज्या एक फ्रेंडान म्हाका सांगलें कितें एक मनीस आसा एजंट आसा वास्कोनी वाड्यावयलो स्टॅनी जॉर्ज म्हणून. हांव गेलो ऑफिसाक गेलो म्हाका म्हणपाक गव्हर्मेंट जॉब दिता. गव्हर्मेंट जॉब जाय काय बोटीर वयतलो काय म्हणून. बोटीर वयतलो. गव्हर्मेंट जॉबाक ताणें म्हाका 20 लाख सांगले आनी बोटीर वचपाक 12.5 लाख सांगले. म्हणलें हांवें प्रिफर केलें आमच्या बोटीर वचपाचें. तेणे म्हाका दिले. हांवें ताका पेमेंट केलो सगळे पयशे दिले. हे ते कितली पेमेंट केलो? पयलीं हांवें 4 नेफ्ट केले ताका आनी तेचे पयलीं हांवें 1.5 लाख कॅश दिल्ली ताका. म्हणल्यार ताका सांगलें हांवें बँक ट्रान्जॅक्शनां करया म्हणून. ना म्हणपाक लागलो कॅश दी म्हणपाक लागलो म्हाका.
मागीर हांवें 4 लाख लॅफ्ट केले. मागीर उरलेले कॅश दिले टोटल हांवें ताका 7,28,000 दिले. 7,28,000 दिले. मागीर धाडटा करून धाडटाच म्हणटालो पूण धाडपाक हेंच करनालो. मागीर फायनली तेणें म्हाका धाडलो बॉम्बे धाडलो म्हणटरे टिकेट बिकेट दिली. मागीर म्हणपाक तुगे कॅन्सल सगळें जॉयनींग ना म्हणपाक सद्या राव म्हणपाक बॉम्बे 10 दीस रावलो म्हणटरी मागीर फायनली करून हांव साप फाटीक लागलो तेज्या. म्हाका दिली जॉयनींग दिली. बॉम्बे टू इस्तांबूल टू मेक्सिको पावलो म्हणटरी थंय इमिग्रेशनाक डॉक्युमेंट चॅक करीत जाल्यार तेचे फेक. ती बोटी जॉयनींग दिली ती बोटूच ना. मागीर हांव थंयच्यान डायरेक्ट म्हाका थंयच्यान डिपोर्ट केलो म्हणल्यार रिटर्न धाडलो एअरपोर्टा वयल्यानच. हांव गेलो घरा कडेन वसता हो नाच लिपोवन भोंवतालो. आतां म्हाका तेणें सप्टेंबर 29 कितें धाडलेलो. हांव थंयच्यान मागीर रिटर्न पावलो. खंयचे लास्ट इयर 24? हय. आतां पयशे केन्ना दिले तुमी? पयशे ऑक्टोबरान दिल्ले. ऑक्टोबर. थोडे करून दिल्ले. तेणें म्हाका 12.5 लाख सांगले. 728 दिले. तेणें म्हाका एग्रीमेंट एक सायन केल्लो. थंय पावले म्हणटरी तूं जॉयन बी जालो म्हणटरी बोटीर मागीर पयशे दी म्हणून. म्हणलें ओके आतां बरें जॉबाक लायता न्हू. खंयच्यान 4 वर्सां जालीं बेकार आसलेलो. मागीर खंयच्यान तरी आतां कामाक पोटाक लागून आमी वयता पूण अशें फ्रॉड करता हे पळय सगळे. आतां एक प्रेझेंट स्टेटस आसा. तुमी हेजे बद्दल कंप्लेन कोणा दिल्ली आसा? ISP दिल्ली आसा साऊथ गोवा. हय साऊथ गोवा. क्रिस्तानंद पेडणेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. म्हापशा करसवाड्यार कंटेनर आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. महामार्गार बेकायदेशीरपणान पार्क केल्ल्या कंटेनराक फाटल्यान दुचाकीन धपको दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी दीपक कोरगांवकर हाका गंभीर जखमी जाली. देखून ताका उपचारा खातीर म्हापशेच्या हॉस्पिटलांत भरती केला. क्या हुआ यहाँ पे? वो गाड़ी पार्किंग में था, शायद वो खाना खाने के लिए गया था, ये आया पीछे से मार दिया। क्या 2 व्हीलर है? ये 2 व्हीलर है। हाँ, ये 2 व्हीलर ये अक्सर रहता है यहाँ पे ट्रक पार्किंग? हाँ वो कभी लोग क्या है खाना खाने के लिए या कुछ भी करने के लिए सब करके चले आते हैं। कितने बजे हुआ ये? अपने 10:30 अकेला था बंदा? क्या इंजरी क्या हुआ है? लगा है उसको ज़्यादा? सिक्के लगा है, हेलमेट डाला था। हेलमेट डाला हुआ था? हेलमेट डाला था ना, इसके लिए थोड़ा सिर उसका बच गया। ज़्यादा लगा है उसको? अभी कहाँ पे है? वो हॉस्पिटल लेके गए। कहाँ पे ये एड्रेस क्या है? करसवाडा. आमी आसा सध्या करसवाडा नॅशनल हायवेचेर आनी हांगासर एक सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो आसा. 10:30 पावणे 11 ह्या वराचेर ह्या करसवाडा हायवे वयल्यान पणजे वाठारांतल्यान थेट कोलवाळे सायडीक एक 2 व्हिलरीचेर दीपक कोरगांवकर वो 37 इयर्स ओल्ड जो मनीस आसा तो आपल्या बायकी वयल्यान कोलवाळे सायडीक वयतालो आनी तेणी थेट धपको जो आसा स्टॉपाचेर व्हरून मारलो आसा. जेन्ना तो धपको तेच्या गाडयेक लागलो तेन्ना तेच्या तकलेचेर हेल्मेट आशिल्लें आनी हेल्मेट आसल्या कारणान तेजे तकलेक जी आसा ती मेजर इंजरी आसा त्यो जावंक ना पण तेच्या कानाक तशेंच हातीक आनी पांयाक अश्यो मेजर इंजरीज जाल्ल्यो आसा. हांगासरले जे काही लोकल आशिल्ले तेंच्यांनी 108 आपोवन सध्या दीपक कोरगांवकराक मेडिकल ट्रिटमेंटा खातीर म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेल्ले आसा आनी सध्या तेजो फुडलो जो उपचार आसा थंयसर चालू आसा. हांगासर नॅशनल हायवे करसवाडा हांगासर आमी पळयतात की एवरी डे हांगासर रातच्या वेळार बऱ्योचश्यो ट्रकांच्यो लायनी ज्यो आसा हांगासर लायलेल्यो आसा. बरेचशे ट्रक्स लॉरी म्हणटा हेवी व्हेहिकल जी आसा हांगासर हायवेच्या लेफ्ट हँड सायडीक रायट हँड सायडीक दोनी लेनींनी हांगा
जेन्ना ते जे हेवी व्हेहिकल आसात जेन्ना हांगासर पार्क करता आनी तो मेन म्हटल्यार हांगासर नॅशनल हायवे आनी गाडयो ज्यो आसा ते फूल स्पीड वयता हायवे आसल्या कारणान जेन्ना अशी गाडयो जेन्ना पार्क जातात तेन्ना फुडली जी पार्क केल्ली गाडी आसा ती झट करून नजरेक येयना आनी कोणाची जी गाडी आसा ती थेट फुडल्या गाडयेर वचून धक्को तेचो लागता आनी खंय तरी जिवीत हानी अशी जाता. ह्यो जो एक्सिडंट आसा तो असोच हांगासर जाल्लो आसा आनी जो दीपक कोरगांवकर आसा तेचो सध्या सध्या चालू आसा. कन्सर्न ऑथॉरिटीन हांगासर येवन बेगींतल्या बेगीन हे अशे पार्क केल्ले जे हेवी व्हेहिकल आसात तेचेर कारवाई करपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोडीकर. गोंयच्या उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळारूच मजत कार्य केल्ल्यान तेलंगणांतले 5 प्रवाशी सुखरूप वाटावले. मध्य प्रदेशांत जाल्ल्या अपघातान हे 5 प्रवाशी कारींत आडकून पडिल्ले. हो अपघात मध्य प्रदेशातल्या सिवान वाठारात काल शेनवारा घडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी राहुल देसाय तशेंच दिलीप गावस आनी शैलेश गावडे हे अधिकारी प्रयागराज गेल्ले. प्रयागराज हांगासर महाकुंभ मेळ्यात वांटेकार जावन हे अधिकारी आपले कारींतल्यान गोंयांत येताले. मध्य प्रदेशातल्या सिवान वाठारात पावतकीच तांचे कारी सामकार आशिल्ली TG17A1600 ह्या नंबराची कार अचकीत महामार्गा वयल्यान कुशीकचे घळयेत कोसळ्ळी. हे अपघातग्रस्त कारीत 5 प्रवासी अडकून पडिल्ले. गोंयच्या उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांक ह्या अपघाताची कल्पना येतकीच तांच्यांनी आपली कार थांबोवन वेळ काडिनासतना मजत कार्य हातात घेतले. हे अपघातग्रस्त कारीत 5 प्रवासी अडकून पडिल्ले. तो मेरेन अपघात स्थळाचेर हेर प्रवासी जमा जाले. हेर प्रवाशांच्या मजतीन गोंयच्या ह्या उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी कारीत अडकिल्ल्या 5 प्रवाशांक सुखरूप भायर काडले. उपरांत ॲम्ब्युलन्स आपोवन ह्या जखमी प्रवाशांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत धाडपाची वेवस्था केली. कारीत अडकिल्ले 5 प्रवासी तेलंगणा राज्यांतले आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या अपघातग्रस्त कारीत अडकिल्ल्या प्रवाशांक वेळारूच भायर काडिल्ल्यान ते सुखरूप वाटावले अशी म्हायती दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी राहुल देसाय हांणी दिली. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. शेतकारांचो ऊस घेवपा विशीं सरकारान दिल्लें तोंडी आश्वासन आमकां मान्य ना. सरकारान हे विशीं कायदेशीर अधिसुचोवणी काडची अशी मागणी ऊस उत्पादक शेतकाऱ्यांनी केल्या. सरकार अधिसुचोवणी काडिना जाल्यार आमी फुडलो निर्णय घेवपाक समर्थ आशिल्ल्याची शिटकावणी तांणी दिल्या. शेतकारांनी रोयिल्लो ऊस घेवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान कांय दिसां पयलीं दिल्लें. मुख्यमंत्र्यांच्या ह्या तोंडी आश्वासनाचे फाटभुंयेर ऊस उत्पादक शेतकारांनी शेनवारा बसका घेतली. तशेंच तोंडी आश्वासना परस सरकारान कायदेशीर अधिसुचोवणी काडची अशी मागणी तांणी केल्या. सरकार अधिसुचोवणी काडिना जाल्यार ऊस उत्पादक शेतकार फुडलो निर्णय घेवपाक समर्थ आशिल्ल्याची शिटकावणी तांणी दिल्या. आज आमकां कितें आसा, आज गरज आसा शेतकारांक आमी तांकां हें करता, मार्गदर्शन करता. तें मार्गदर्शन करपाक तेन्ना आमी हें जर नोटिफिकेशन ह्या म्हयन्या भितर आयलें ना जाल्यार सगळ्या शेतकारांक एक ना हांगा आपयतले आनी आमी बाबा फुडले पावल खंयचे घेवया हें ठरयतले. तेन्ना आमी सरकाराची वाट पळयता. सरकारान एक नोटिफिकेशन काडचें आनी आमकां हितूंतल्यान मुक्त करचें, ना जाल्यार आमकां पर्याय नासतलो. सगळ्या शेतकारांक परत एकदां शुगर फॅक्टरीचेर मिटिंगे आपोवचें पडटलें आनी तांकां सांगचें पडटलें सरकारान नोटिफिकेशन काडून आतां तुमीच ठरया कितें करपाचें तें, आनी तेंच्या हातांत दिवन आमकां मोकळें जावचें पडटलें. आमी संजीवनी सहकारी साखर कारखानो जो आसा दयानंद नगर दारबंदोडा हांगा आसा, जे जाग्यार ऊस उत्पादकांची बैठक आसली आनी त्या बैठकीन तेंच्यांनी ठरलें की जो त्यांचो पयलींचो जो करार आसलेलो 5 वर्सांचो तो आतां सोंपता मार्चान. आनी सीएमान सांगला ऊस लाया पूण सीएम
तोंडी सांगता पूण तेंचे करारानुसार तांकां लेखी कांय दिना. आतां ऊस लाया म्हणून तेंच्यांनी ती अधिसूचना तांकां काड म्हणून तेंची मागणी आसली. ती अधिसूचना काडी जाल्यार आमकां बऱ्या पडटलें की ऊस लावपाचो आनी तो करार आहा तो निश्चित जालो जाल्यार आनी 5 वर्साचो जाल्यार मोठ्या प्रमाणात हांगा ऊसाचे लागवडूय बी करपाक शेतकरी सोदता. तेन्ना सरकारा कडेन तेंच्यांनी मागणी केल्या की जाता तितले बेगीन नोटिफिकेशन काडचें, रिटर्न नोटिफिकेशन काडचें की जे आसा शेतकरी गोंयांत तांकां ऊस लाया म्हणून अशी ती नोटिफिकेशन काडची म्हणटा. तेंची दुसरी एक मागणी आहा जे 29 जाणांक शेतकऱ्यांक जे तेंचो पेमेंट उरला घालपाचो करारानुसार जो केल्लो तो 29 शेतकऱ्यांक पेमेंट सरकारान घालूना तोय घालचो अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दारबंदोडच्यान एकनाथ खेडेकर. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी कशेल्या कारवळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर